रेस्टॉरंटांनी खाण जेवण आता मातशें सवाय जावंक जाय। रेस्टॉरंटांक देंवयल्लो जीएसटी आज सावन लागू। 5 स्टारांची रेस्टॉरंटां सोडल्यार बाकीच्या रेस्टॉरंटांनी खाणा जेवणाचेर लागपी 18% जीएसटी देऊन रेस्टॉरंटांक 5% स्लॅबांत घाल्यात। एसी नॉन एसी रेस्टॉरंट आसूं वा टेक अवे एकच टॅक्स। गिरायकांक इनपूट क्रेडिटाचो लाव दिनासतना रेस्टॉरंटवाल्यांनी 4 म्हयने काडले। आता मात टॅरिफ देंवयले ना जाल्यार एक्शन। जीएसटी लागू जालो तरी फाटले 4 महिने रेस्टॉरंटांनी टॅरिफ देवले ना। 12 आणि 18% जीएसटीच्या नावान रेस्टॉरंटवाल्यांनी बिलाचेर टॅक्स हांगचो थंय करून टॅरिफ हालयले ना। एसी नॉन एसी रेस्टॉरंटां गिरायकांक इनपूट टॅक्स क्रेडिटाचो लाव दिनाशिल्ली। ताका लागून जीएसटी लागू जावनूय रेस्टॉरंटांनी खाण जेवणाचे टॅरिफ देवंक नाशिल्ले। आता तशें ना। जीएसटी मंडळान आता सगळ्याच रेस्टॉरंटांक 5% स्लॅबा खाला हाडल्यात। नवो टॅक्स रेट आज सावन लागू। आता फक्त 50 लक्झरी वस्तूंचेरूच 28% जीएसटी लागू आसतलो। उरिल्ल्यो 28% जीएसटी आशिल्ल्यो एकूण 177 वस्तू 18 आणि 12% हाडल्यो। दिसपट्टे उपेगात येवपी कांय आयटम 28 वेल्यान 18 हाडल्यात। हे आयटम आता सवाय च्युइंगम, चॉकलेट, कॉफी, कस्टर्ड पावडर, मार्बल अँड ग्रेनाइट, डेंटल हायजीन उत्पादनां, पॉलिश आणि क्रीम, सॅनिटरी वेअर, लेदराचे कपडे, आर्टिफिशियल फर, विक्स, कुकर, स्टोव, आफ्टर शेव, डिओड्रंट, डिटर्जंट आणि वॉशिंग पावडर, रेझर्स आणि ब्लेड्स, कटलरी, स्टोरेज वॉटर हीटर, बॅटरीज, गॉगल, मनगटी घड्या आणि मॅट्रेसीस। कांय लक्झरी वस्तूंक जीएसटीच्या 28% स्लॅबातच दवरला। तांचे मोल हालचे ना। हातून पान मसाला, एरेटेड वॉटर अँड ब्युरेज, सिगारेट, तंबाखू उत्पादनां, सिमेंट, पेंट, परफ्यूम, एसी, डिश वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, व्हॅक्यूम क्लिनर, मोटारी आणि टू व्हीलर, एअरक्राफ्ट आणि याच। हातूंतली नित्याची म्हत्वाची गजाल ती रेस्टॉरंटांची। जीएसटीच्या आधी 14% सर्व्हिस टॅक्साच्या स्लॅबात आशिल्ली एसी नॉन एसी रेस्टॉरंटां आता सरसकट 5% टॅक्सा खाला। त्या शिवाय म्हयन्याळी रिटर्न फायनल करपाच्यो कटकटी नात। गिरायकांक इनपूट क्रेडिटाचो लाव दिनासतना रेस्टॉरंटवाल्यांनी 4 म्हयने काढले। आता मात रेस्टॉरंटांनी मेनूचे टॅरिफ देवले ना जाल्यार एक्शन। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। केरी चोर्ला गटांत बारीक मोठे ॲक्सिडेंट नित्याचे। मात बरे वायट प्रसंगाक 108 आपयतले जाल्यार थंय रेंज मेळना। एकदां मोठो ॲक्सिडेंट जालो जाल्यार वेळार आकांत। गाडयेन सकयल वचपी लोक वयर घाटार ॲक्सिडेंट जाला म्हणून कळयले उपरांत 108 आनी पुलीस सुवातेर पावतात। मंगळारा असोच एका ट्रकाचो ॲक्सिडेंट जालो आनी 108 पावली उसरां। हो नॅशनल परमीट ट्रक बेळगांवच्यान फोंड्या वतालो। मंगळारा रातीं सुमार 7:15 चोर्ला देगणांत पडलो। ड्रायव्हर आनी क्लिनर दोगूय अडकले। मात घाटांत मोबायल रेंज ना। ताका लागून 108 आपयतले जाल्यार मार्ग ना। घाटांतल्यान यो वच करतल्यांनी सकयल रेंजीत वचून कळयले उपरांत थंय 108 पावली, ती बी उसरां। असल्या वेळ प्रसंगाक कोणाक गाठले जाल्यार थंय एक तरी टॉवर जाय म्हूण लोक मागता। एक टावर घालपाचो ताका जे रेंज गावता तशी। हांगासर खूब ॲक्सिडेंट जाता। पावसा दिसांनी खूपच जाता ॲक्सिडेंट, भरपूर जाता ॲक्सिडेंट। तुका टायमार 108 पावन रेंज गावना, त्या खातीर टायमार 108 पावन हय खूब जाण गेलेलो आसा। रेंज मेळना हय टवर ना हय। सो सरकाराक 1800 लावपा मेळटा न्हू। 108 टवर लावपाकच मेळना। मोबायल रेंजच नासता। टवराची इम्पॉर्टंट आसा। टवर आसल्यार बरें पडटा। प्रुडंटा खातीर महादेव जोशी। डेप्युटी कलेक्टरान सांगूनय वाळपय पालिका मुद्दम हातवाडा शिवाजी जंक्शना कडल्या पुतळ्याची साफसफाई करिना म्हूण शिवप्रेमी आनी हिंदू संघटनाचो आरोप। पालिकेन पुतळ्याची सोडून बाकीची सुवात खंय नितळ केल्या। शिवाजी महाराज गोंयांत आयिल्ले ताका 19 तारखेर 350 वर्सां जातात। त्या निमतान सरकार कार्यावळी करता। वाळपय मात शिवाजीक रेस्पेत ना। ह्या 350 वर्षाचे जे कार्यक्रम सरकार आयोजित करतले ते आयोजित करतना सरकारान शिवप्रेमींच्या भावनांची संपूर्णता दखल घेवंक जाय। पयली मागणी ही आसा की वाळपय हांगा जो पुतळो आसा तो धाकटो आसा व्हडलो आसा हाचो थंय फरक पडना। जशी देवाची मुर्ती व्हडली किंवा बारीक असली, देवत्व हे तशेंच आसता। तशें आमी छत्रपतींक आमचे देव मानता आनी त्यामुळे थंय
तातडीन थंय साफ सफाई जावची आणि तो अवमान जो चल्ला तो रोखचो अशी समस्त गोमंतकातील शिवप्रेमींची मागणी आसा। डेप्युटी कलेक्टरान आदेश दिल्लो आसा की टेक एप्रोप्रिएट एक्शन म्हणून सीओ कडेन तांणी सांगले, कॉन्टॅक्ट केलेले सीओ म्हणटा की 144 आसा। शासन आणि प्रशासनाक साफ करपाक 144 नेमके कित्याक लागता हो प्रश्न ह्या दृश्टीन दिसता। कित्याक आजूबाजूची साफ सफाई 2 दिसां भितर जाली लक्षात घ्या, परंतु तो जागो तसोच दवरलेलो आसा। म्हणजे मुद्दामून शिवाजी महाराजांचो अवमान करपाचो हो प्रकार आसा काय कितें ह्या माध्यमांतल्यान हे दिसता। अकॉर्डिंगली डेप्युटी कलेक्टरान तांकां सांगलें की थंयसर एरिया आसा ती क्लीन करा। की बाकीची ते म्युन्सिपालिटीन तुज्या फाटल्यान कितें केलें की सगळी ती एरिया आसा ती एक्सेप्ट शिवाजी महाराजा कडली चार तशीच दवरल्या आणि बाकीची जी सायटी घातली तेजे आमी कितें एप्लिकेशन तेका रिलेटेड करूंकूच नासलें ती तेंच्यांनी क्लीन केल्या। त्या खातीर आमी प्रशासना कडेन आनी सरकारा कडेन मागूंक सोदता की जसे प्रोग्राम चालू जातले तसे सगळे लोक एक जातले। कोणाच्या मनान दुखावचें न्हू की छत्रपती शिवाजी महाराजांचो तो स्टॅच्यू आसा व्हळा पळय तोच क्लीन जावंक ना आणि जे वयतना जे हांगासरले भायले भायले लोक येतले हांगासर तांणी कितें म्हणून घेवन वयतले। दुसरे वाटेन हिंदुत्ववादी संघटनांनी पॉप्युलर फ्रंटाचो इश्यू लावन धरला। 17 तारखेक मडगांवां पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाची परिशद जावंक दिवची न्ही म्हूण संघटना बुधवारा डीजीपीक वचून मेळ्ळ्यो। ह्या निवेदनाची दखल तांणी घेतल्या, अशें कितें घडपाक दिवचें ना अनुचित प्रकार, ते आमी त्वरीत दखल घेतले म्हणून। त्यामुळे आमकांय आश्वस्त आसा आमी की सरकार प्रशासन ह्या विशीं कृत्य करता। कित्याक लोकांच्या मनात प्रश्न निर्माण जाला। हांगा गोंयांत 3 रोहिंग्याची रॅली जाल्यो आनी ताचेर कितें नेमकी कारवाय केली शासनान। तर तशें आसतना आतां हे फुडले स्टेप काय कितें आनी फुडें हे जावन हांगा जर गोंयांत अशेच प्रकार चालू उरले जाल्यार लोकांक आपली शिवजयंती साजरी करपाक सुद्दां भयाचें वातावरण निर्माण जातलें काय कितें अशें दिसता। प्रुडंटा खातीर सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी। गिव एक ब्रेक।